गोंयांत फुफ्फुसाच्या कॅन्सराचे उपचार करपा खातीर AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करतले। हाका लागून दुयेंसाचेर बेगबेग उपचार सुरू करपा खातीर शक्य जातले। AI तंत्रगिन्यानाचो वापर करपी गोंय देशांतले पयले राज्य जातले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। पळयात। गोंयांत कॅन्सर सारकिल्या रोगाचेर पुरायपणान आळाबंद हाडपा खातीर भलायकी खात्याचे झुजा पांवड्यार वावर चालू आसा। क्युअर AI तंत्रज्ञानांतल्यान आतां मेरेन राज्यांत 1 लाखा परस चड छातीच्या एक्सरेचें विश्लेशण जालां, अशें राणे हाणें सांगलें। तातूंतले सुमार 1600 जाणांक दुबाव आसा आनी 20 जाणांक फुफ्फुसांचो कॅन्सर जाला। ताचे खातीर उपचारूय सुरू जाल्यात। सध्या ही सुविधा 17 भलायकी केंद्रांनी, हॉस्पिटलांनी आनी गोंय वैजकीय महाविद्यालयांनी उपलब्ध आसात। राज्यात सगळे कडेन अशी सुविधा बेगोबेग सुरू करपाची आमी येवजण आंखल्या। डिसेंबर 2024 मेरेन 2 लाख दुयेंतींचे उपचार जातले। राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांनी सगळ्या छातीच्या एक्सरेचे AI स्कॅनिंग करप सक्तीचे करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करतले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मंगळारा पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत दिली। कॅन्सर रजिस्ट्री हांव पयलीं मंत्री जेन्ना आशिल्लो तेन्ना आमी कॅन्सर रजिस्ट्री गोंयांत आमी केल्ले आनी ब्लड टेस्टिंगान जे कितें आयलें कॅन्सर मार्कर नोटिफाय करपाचो आमी प्रयत्न तेन्ना केल्लो। हे इन्फॉर्मेशन हे सरकारा कडेन येवपाची गरज आसा, प्रायवेट हॉस्पिटल आसूं काय आनी खंयचें हॉस्पिटल आसूं, दिस हॅज टू कम टू अस सो दॅट वी हॅव द कॅन्सर रजिस्ट्री टोटली अपडेटेड एंड डिफरंटली. What Dr. Madkekar is saying, he is mentioning that in this program, there may be much more cases. That's why you need to scale up the operation. This was just a beginning, and I'm confident this association with AstraZeneca and with QRAI, and with the knowledge that they have got, and I'm talking about AI utilization of AI, and also with their partnership, we will be able to scale it up across the state of Goa. The reason why I keep saying across the state of Goa because they are a very small state, and we have got identified health centers, CHCs. आज तुम्ही पळयल्या आमी चॅलेंज आमी घेतलेलें आसा, आमी आमचेरूच घेतलेलें आसा की नव्या हॉस्पिटलांत जेन्ना आमी ओपन करता त्या हॉस्पिटलांत नवे नवे गोश्टी हाडपाचो आमी प्रयत्न करता। पूण त्याच बरोबर वेन यू स्केल इट अप, यू विल ऑटोमॅटिकली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सी दॅट प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर, दॅट फोकस गोज ऑन दॅट अँड अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज विच आर देअर विथ द पेशंट, वी आर एबल टू टेक इट आयडेंटिफाय, टेक इट फॉरवर्ड। आमी कोणाचेरच टिका करिनात। आमी जे कितें करतात ते लोकां खातीर करतात। बाकीचे जे कितें उलयतात ते आमी तांचेर आडनदर करतात। लोकांक समज जायच आशिल्ले जाल्यार तांकां दवरपाचे सत्तेत, मात लोकांनीच तांकां सत्तेवयले देवयले। आमी खंयच्याच विरोधका बद्दल उलोवचे ना, अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें। आयकात। कितें आपल्याक मदत जाय मातशें प्लीज सांगा पडून कितें करपाक जाय तें। आनी एक सांगता, आमी दुसऱ्यांचेर टिका कांयच करचो ना। आमी जे कितें बरें करता ते लोकांच्या प्रजेच्या दारार पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमी करतले। पूण बाकी जे कितें उलयता आमी दुर्लक्ष करता। तर ज्या लोकांक जर हे शिकले आशिल्ले तर लोक तांकां दवरपाचे सत्तेर, त्या लोकांनी सत्तेवरचे भायर काडले। आमी कित्याक उलोवपाचें? आमी ऑपोजिशनाचेर उलोवपाक ना म्हाज्या तोंडा कडल्यान तरी तूं केन्ना शब्द येवचो ना। बाबा सगळें कोणाचें कितें आसूं, गोंया राज्यांत आमी इनोवेटीव स्टेप्स आमी घेता आनी योग्य स्टेप्स आमी करतले। हांव परत सांगलें, चॅलेंजींग आहा सगळ्या गोष्टी आमी जे आमचो प्रयत्न चालू आहा की लोकांक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट जावचें, बऱ्यापैकी योग्य तरेन गोष्टी फुडें जावंक जाय आनी आमी इनोवेशन्सचो वापर करता की लोकांक ताचो फायदो जावचो। पूण दुसऱ्यांचे तुवें म्हाका कितलेंय सांगलें बाबा ह्या पक्षान हें सांगलें त्या पक्षान, हांव त्या पक्षाचेर कांयच उलोवना। मजगतीं राणे हाणें सांगलें की टर्शरी कॅन्सर हॉस्पिटल पुराय जावपाक लागला आनी 2027 वर्साच्या निमणे कडेन ते सुरू जातले। हॉस्पिटल टाटा मेमोरियला वांगडा काम करतले। तातूंत अत्याधुनीक इस्रायल तंत्रज्ञान यंत्रणेचो वापर करतले। पूर्णपणे कंप्लीट PMO तेजेर लक्ष दवरून आहा आनी पूर्ण 27 पयलीं टाटा मेमोरियल बरोबर आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा। आयज सकाळीच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्ली आसा की एक मिटींग दवरुया, कारण आमकां ते एक वेगळे तरेन एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी म्हणून आमकां ते फुडें व्हरपाक जाय। आनी त्याच हॉस्पिटलांत इस्रायलांतल्यान टॅक्नॉलॉजी नवी आयिल्ली आसा। देशाचे सरकाराचे एक HLL म्हणून कंपनी आहा, तेंचे कडेन आनी एक PMOचे संपर्कान रावन ते सगळे मॉनिटर करता की देशान खंय खंय कितें चल्लां। आनी ते मॉनिटर कित्याक करता, कारण तांकां जाय की प्रत्येक राज्य आनी जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकारचे प्रत्येक राज्यान जे आसा ह्यो सरकार योग्य तरेन काम इन लायन विथ द विजन ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर शूड गो फॉरवर्ड। सो बेसिकली ते कॅन्सर हॉस्पिटल विच वी हॅव डिसायडेड, यू मस्ट हॅव सीन द लेटर दॅट वी हॅड गॉट फ्रॉम द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी वेन वी स्टार्टेड द OPDs। आमकां हे फुडें व्हरपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।